म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयज सायबा, आवाज तूं आयज सायबा. खोल 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 कोणान पडला, खोल 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 कोणान पडला. तुका उलो मारता, तुका उलो मारता, तूं म्हाका म्हाका पावसायबा. तुका उलो मारता, तुका उलो मारता, तूं म्हाका म्हाका पावसायबा. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बहिणी बाबांनो, आयज जेजू आमकां आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक आपयता. तरी ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमचो दुस्मानाचो मोग करूंक आमकां ताची कृपा ह्या मिसांत मागून घेवया. आणि पवित्र रितीन वांटो घेता आसतना आमच्या पातकांची आमी दोग धरुया. कांय फावटी आमच्या जिवितांत कसले ना कसले कारणा खातीर आमी दुस्मान केलेत आसतले. तांचे थंय मोगान जिवंक, भोगसण्यान जिवंक आमी चुकल्यांत आसतली. सगल्या पातकांची दोग धरून देवाची काकलुती कुलो मारून सोगली बाराबर म्हणुया. हांव पातकी स्वर्ग पवित्र देवा आनी तुमकां बाबा विनलो. सगळें हांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमजो अपराध, अमजो अपराध, अमजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदां सांगपाक मेळ्ळे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां बाबा विनलो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपद वेदांत आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोंक. आमेन. Praatuja ja missä me vedoitat sopun गेल्या Alessino antam taka आमच्या मध्ये नासल्या दोन सबोतात बाबान सास्तांचे सुख ताका फावो केले प्रमाण या मिसांत मागुया. तशेंच मागूंक लायला आयज आपलो वाडदीस समोरमता एन्सलम डायस तशेंच सनी आनी कॉनी तांचे बसत या मिसांत आमी मागुया. उदीक करून आपणा बसत माग म्हणला पिडेंत आसात तांचो उगडास या मिसांत आमी करुया. सास्तांच्या बापा आमची काळजां बदलून तुजेशी ओडून घे. फकत तुझें राज आनी ताची नीत सोदूंक प्रिती मोगाच्या कोन्यांनी तुजी खरी भोक्ती करूंक आमकां आदार दी. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे येशू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवड चलयता सास्तांच्या सस्ताक. आमेन. दुसरी सुमृतेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोजेसान लोकांक म्हणलें, सर्वेस्पोर देव तुमकां आयच्या दिसा हे कायदे आनी याज्ञा सांबाळूंक फरमायता. सगल्या तुमच्या काळजान आनी सगल्या तुमच्या मनान ती सांबाळात आनी तांकां पाळो दियात. सर्वेस्पोर तुमचो देव म्हूण आनी तुमी ताच्यो वाटो दवरतल्यात, ताचे कायदे आनी याज्ञा सांबाळटल्यात आनी ताच्या उतराक पाळो दितल्यात म्हूण सोबेमाजार सर्वेस्परा विशीं तुमी आयच्या दिसा सांगला. आनी तुमी आपले बासवणे प्रमाणे
जोडलोली आपली खाशा पोरजा म्हूण सर्वेस्परान आयच्या दिसा सोबे माजार सांगला. ताचे उपदेश तुमी सांबाळशात जाल्यार तो तुमकां सगल्या रुचलोल्या राष्ट्रां वयर उबारतलो आनी ताचे बासावणे पोरमोणे सर्वेस्पराक भेटयलेली पोरजा तुमी जातल्यात. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब असो. सर्वेस्पराची समोर सांबाळटात ती खरेंच सुखीस्त. परत एकदा म्हणूया. सर्वेस्पराची समोर सांबाळटात ती खरेंच सुखीस्त. नितळ आनी निर्मळ जिविताची सर्वेस्पराची समोर सांबाळटात ती खरेंच सुखीस्त. ताची खुशी पाळटात ती सगल्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुखीस्त. जबाब. सर्वेस्पराची समोर सांबाळटात ती खरेंच सुखीस्त. जतनायेन आमी तुजे कायदे सांबाळूंक तुवेंनूच ते पोरगोट केले. तुजे खोशेक सदां पाळो दिवंक म्हजे पांय म्हजी चाल ती आसूं. जबाब. सर्वेस्पराची समोर सांबाळटात ती खरेंच सुखीस्त. तुजे प्रमाणीकपणाचे नेम शिकून खऱ्या काळजान तुका दिनवासतलो. तुज्यो याज्ञा पाळून म्हजी खोशी म्हाका कधीच सांडूंक नाका. जबाब. सर्वेस्पराची समोर सांबाळटात ती खरेंच सुखीस्त. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. पळयात शुभ वेळ होच तो, तारुणाचो दीस तो होच. Sorbespot तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. एकदां जेजून आपल्या सेसांक म्हणलें, तुमच्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस दवरतलोय अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोलें पासत मागात. ह्या परी तुमी तुमच्या स्वर्गीच्या बापाची भुरगीं जातले, कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशें बऱ्या मनशाचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशें फोटकिऱ्या मनशाचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तर तोळकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव भोंडांकूच तुमी सालाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? ओन भावार्थी लेगून अशेंच करतात की ना? म्हणटोच जसो तुमचो स्वर्गींचो बाप सुपर्ण तशी तुमी सुपर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रदेशा भयणी बाबनो, एक फावटी एक मनीस असोच वाटेर वेता आसतना तो सोर भोंवतणी नदर मारतालो आनी हो चलोन वेता आसतना ताणें सायडीक भुरगे खेळटात ती पळयलीं. भुरगीं रस्त्याचेर खेळटालीं आनी एक भुरगो कोणा एकल्या भुरग्याक आपल्या खाकेन फाटल्यान घेवन खेळटालो. हें पळोवन ह्या मनशाक विचित्र दिसलें आनी तो त्या भुरग्या सोशी गेलो आनी ताणें ताका म्हणलें, पळय म्हाका तुजें चुचुरें दिसता, कारण तूं ह्या भुरग्याक घेवन खेळटाय. तुका उक्तेपणी खेळूंक जायना, तुका जोड लागता आसतलो न्हू तो. ह्या वेळार हो भुरगो त्या मनशाक पळोवन असो जबाब दिता, पळय हो म्हजो भाव, तो म्हाका जोड लागना. प्रत्युशा भयणी बाबानो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां दिसता आमी दुस्मानकायेन जियेल्यार वो आमी दुस्मान करीत रावल्यार आमकां जोड जाता म्हूण आमचो दुसरो भाव. पूण ज्या वेळार हांव वळखून घेता तो खऱ्यांनीच म्हजो भाव, वो त्या वेळार म्हजें जिवीत सोंपें जाता. प्रत्युशा भयणी बाबानो, जेजून आमकां जायत्यो शिकवणी फावो केल्यात. एकामेकाचो मोग करात, दुस्मानाचो मोग करात आनी ही व्हडांतली व्हड शिकवण तो आम्हा सोमेस्तांक दिता. आयचें हें वाचप जें आमी शुभ वर्तमान वाचलां थंय जेजू आयज आपलो निमाणो शेरमाव जो ताणें केल्लो ताची बोळी त्यो. आनी ह्यो बोळी सांगता आसतना जेजू आयज म्हणटा, दुस्मानाचो मोग करात, पिडापीड दितोल्या पासत मागात. दुसरेच तरेचें शिकोवप, हाचे पयलीं कोणेच असली शिकवण दिवंक नासलोली. आनी हें आयकोन ताचे शीस तोटाकले आसतले, लोक तोटाकलो आसतलो, कसली शिकवण दिता काय वो. पूण आपल्या जिवितांत ताणें पाळली तीच खुणां ताणें
सोमेस्तांक दिली. प्रितीशा भयणी बाबून, दुस्मान कोणाकूच आवडना. दुस्मानाचें तोंड पळयल्यार आमकां जायते फावटी दिसूच बरो वचना. पूण आयज देवाचें उतर आमकां कितें ना कितें आमच्या जिवितान आपणावंक आपयता दुस्मानाचो मोग करूंक. आनी ते पासत दुस्मान म्हणल्यार कोण गाय? आमच्याच कुटुंबांत आसत, आमच्याच समुदायांत आसत, आमच्याच कामाच्या जाग्यार आसत वा आमच्याच समाजांत आसत. हो दुस्मान आमचोच इश्ट आसलो आसतलो एक तेंपार, आमचोच एक शेजारी आसलो आसतलो एक तेंपार, आमचोच एक एक गोट सांगाती आसलो आसतलो. पूण आयज तो दुस्मान जाला आसतलो कसल्या ना कसल्या कारणा खातीर. पूण देवाचें उतर आमकां म्हणटा, तूं जर ह्या मनशाक बक्षिशी जाल्यार तुमी आमच्या सोर्गींच्या बापा परी सुपर्ण जातोल्यात. प्रितीशा भयणी बाबूनो, दुस्मानाक बोगसूंक सोंपें न्हय. दुबावींत जें आमकां ताणें दूख दिलां वा दूख कोश्ट केलां तें आमी विसरोंक जायना. पूण जेजू म्हणटा, आमी जर मोग कोत्तल्यांचोच आमी मोग केलो कितें म्हूण आमी ओगलें कोत्तात. आमकां जर बरें कोत्तल्यांच पासत आमी बरें कोत्तात जाल्यार आमी ओगलें आनी कितें कोत्तात. कसलीं क्रिस्तांवां आमी. आमचें पावल जावंक जाय आनी एक, वी हॅव टू स्टेप अ हायर स्टेप. आनी ते पासत आयज जेजू म्हणटा, दुस्मानाचो मोग कर. आनी कोण तरेन कोत्तल्यात पयले सुवातेर आमी वळखून घेवया ताणें आमचें सगळें कितें वायट केलां तें बरें आसा. पूण आमचें पावल जावंक जाय तें म्हणल्यार बोगसोण्याचें. पयले सुवातेर आमी बोगसोणें दिवया. इट इज इजी टू फॉरगिव, नॉट टू फॉरगेट. आनी ते पासत आमी बोगसोणें दीत, पूण जें कितें ताणें आमकां केलां तें आमी विसरोंक जावचें ना. दुबाविरेंत आमच्यान जें वायट ताणें आमकां केलां, ती आमकां गावो घाला वा दूख गेला ती आमी विसरोंक जायना. पूण आमी बोगसोण्याचें एक पावल मारुया. दुसरें पावल आमी मारूंक जाता तें म्हणल्यार ताका आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आमी सगळें मागतात, आमकां बरें तें आमी मागतात, बरें तें आमी वस्तू घेवंक सोदतात, देवा लागीं आमी मजत मागतात. पूण आमच्या दुस्मानाचो आमी मागण्यांत उगडास कोत्तात गाय. ते पासत जेजू म्हणटा, तांचे पासत मागात. दुसरें पावल आमी मागण्यांतल्यान मारुया. आनी ह्या तरेन आमी आमच्या बापाची सुपर्ण भुरगीं जावंक पावतल्या. प्रत्युशा भयणी बाबूनो, जेजून आपल्या दुस्मानाचो मोग केलो. आनी ही घोडी ताणें खुर्सार होमकळटा आसतना आपल्या खुर्सार मारतोल्यांक ताणें बोगशिलें आनी म्हणलें, हांव तांकां बोगशितां. आमी तयार आसात गाय आमच्या दुस्मानाक बोगसूंक. ह्या मिसांत वाडो घेता आसतना तीच कृपा आमकां मागुया आमच्या जिवितांत आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक, तांचे थंय मोगाचें संबोन सोडूंक. हेंच करूंक ह्या मिसांत दरेकल्याक आदार आनी कृपा मागून घेवया. मोशे बाबून मोशेन तुमच्या बलिदान सुर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आपल्या पवित्र सर्वेत मारून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा, आमचे जिणेची भोक्ती तुका मानशाक ह्या पवित्र गुठा वरवीं तुज्या पुता जेजूक आमी एकवटून ताचें जिवितान सारकें आमचें नवें जिवीत जावंक म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं.
सोर्बेस्पोत तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची कालसांव बारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सोर्बेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोर्बेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सास्तांचे देवा, सोर काली आनी सोर तांचे जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय. आमकां भुरग्यांक तुजो हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्या मोंडावण्यो दामावन तुजी चाकरी करूंक निर्बोळी काळीज भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सोरतोल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरोनांत असल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापाच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूच सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सोसूंक पेचे आदी ताणी उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पडी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान देन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराची हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco good porgotuja. Ami ondokata, ani ekasite kieta. Kitne pauti tu voi bavaneso, ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रथमेचेर बेस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवनी बापा, आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान पडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ले सोमेस्ता तुजें परसोलीत मुखामळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
akbar meride bache mai sangati sansuse ti sopoti bagyon dorm dota sansuse baz an sorkali tuka manolyan the soglyam boktam barabor sastancha sukant amka batodi tancha sangata tuji moima gabon kamka favokor Jesus Krista tuja puta burmi त्याज शेसो बोरवी त्याज शेसो संगता त्याज शेसो ताय पवित्र आत्म्याच्या एक पोटान सरपोद वेदार बापा सरबंदोनानी वैभव तुका सस्ताच्या सस्ताक आमेन. आमच्या सरबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमच्या तोच पडतो राज आमकां दी आनी आमी आमचे शुक्राल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायण्याक पडोवन नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरवायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्का आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडाराचे जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली बाटाय राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्दाचेर देश घाल आनी तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सस्तांच्या सस्ताक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संसाराचे पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी तुज्या एकाच रान म्हाका भलायकी मेळटली.
Sogling grabia. Praatuja. सर्वेस्पर आमच्या देवा ह्या मिसार तुझें उतर आयकून सर्गीची शिकवण आमकां मेळ्ळा ती पाळून तुजी शांती आनी बुजवण आमकां निरंतरी मेळूं तूं आमचो मोगाल बाप देखून तुवें तयार केल्ल्या जेवणें तुवें आमकां पोसलें तशेंच तुज्या मोगांत आमकां सदांच राख आनी सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं. सर्पदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. Yeah.